मैं रिची भार्गव, वाईवाईसी सेक्रेटरी, गोवा यूथ कांग्रेस इंचार्ज। आज हम लोगों ने मारदोल पुलिस स्टेशन में प्रोटेस्ट किया है और पूरे गोवा में एक मल्टी करोड़ स्कैम चल रहा है, दैट इज़ अ जॉब स्कैम। और मोर देन 30 FIR रजिस्टर हो चुके हैं उसमें, और 33 और 34 अब तक ये लोग अरेस्ट कर चुके हैं, और कुछ उसमें से बेल पे बाहर भी आए हैं। तो हम ये आज मारदोल पुलिस स्टेशन में जो प्रोटेस्ट था वो इसीलिए था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से हो और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई जाए यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं है, इसमें कई 100 लोग इन्वॉल्व हैं। एक तरीके से मेन्यू कार्ड की तरह ये रेट रख रहे हैं, 5 लाख की जॉब, 10 लाख की जॉब, जिस तरीके से पे स्केल है उसी तरीके से ये लोग ब्राइब लेते हैं। और गोविंद गावड़े के जो XPA थे उनका नाम भी अनिकेत जी का इसमें सामने आया है, उनकी भी अरेस्टिंग हुई थी लेकिन उनको बेल पे आउट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रमोद सावंत की सरकार इन चीज़ों को छुपाना चाह रही है, तभी बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर इन लोगों को बेल दे दी जा रही है। तो हम गोवा के यूथ को ये अपील करते हैं कि कल रोड्स पे आएँ, कल आज़ाद मैदान में एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया है इस मल्टी करोड़ स्कैम के लिए। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, NSUI, गोवा यूथ काँग्रेस, महिला काँग्रेस, हम सभी लोग कल सड़कों अजून ते ओपन जावना, पण एक मंत्रीचं नाव आयला न्हू, गोविंद गावडेचं आयला न्हू, ताजो लिंक आसा न्हू विथ द PA, क्लियर लिंक आसा. वाय इज द इन्व्हेस्टिगेशन नॉट गोइंग फर्दर? ताका बेल कसो मेळा? म्हणून तुम्ही डिमांड करता सीएमाचे रेजिग्नेशन मागताले, सो तुम्ही सीएम इनवॉल्व म्हणटा एनी म्हाका सांग, जेन्ना तूं खंयचोय ग्रुपाचो लिडर आसा, वेन द ग्रुप फेल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अंडर हू इज ब्लेम्ड? द लीडर. हाऊ इज इट पॉसिबल दॅट CM डज नॉट नो वॉट इज हॅपनिंग अंडर हिज नोज? अरे कितले स्कॅम जाला हांगा. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणटा तो, कला अकॅडमीचो स्कॅम जावना, नॅशनल गेम स्कॅम जावना, आनी कॅश ऑन डिपॉझिटाची लिंक आसा विथ ताजो PA कडेन. आनी गव्हर्मेंट कितें करता? न्हिदल्यात, दे आर टेकिंग द यूथ फॉर ग्रांटेड. ते इन्व्हेस्टिगेशन कळटलें न्हू आमकां. आतां वेन द इन्व्हेस्टिगेशन इज नॉट आउट, हाऊ कॅन वी गिव इट आउट? तुमची मागणी कितें SIT कडेन? SIT जाय आमकां SIT जाय, आनी जे कोण हितून इन्वॉल्ड आहा दे शूड हॅव लायक स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन अगेन्स्ट देम. तो मंत्री जावं कोणी आसूं, बिकॉज दे कॅनॉट प्ले विथ द लाईफ ऑफ अ यूथ, दे कॅनॉट प्ले विथ द फ्युचर ऑफ अ यूथ. आता पळय रिक्रुटमेंट काढला म्हणटा पळय, तेजे सारखे जातले म्हणटा तुम्ही, जे हे बेश्टे डायवर्ट करपा म्हणटा पळय, डायवर्ट करपाची टॅक्टीक, आनी कांय ना. गव्हर्मेंटाची हेच जेन्ना गव्हर्मेंटाचेर येता आनी गव्हर्मेंट हॅव नो आन्सर्स, ते आनी कितें मुद्दो काडटा थंय. आतां इतली दीस खंय आशिल्ली तर? कितले वर्सां जालीं गव्हर्मेंटाक घेवन पावरान? 285 जॉब्स ओवरनायट काडलो रे गव्हर्मेंट वेकन्सीज. पूण तेजे रिक्रुटमेंट सारखे जातले अशें दिसता तुमकां काय म्हणटा? आमकां तेही डावट आसा, कंप्लीट डावट आसा. लिंक आसा, कला अकॅडमीचें कितें चल्लां? अरे वो मंत्री जावपाक डिजर्व जायना, ग्रांटेड घेता न्ही लोकांक. सो वी डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ CM if he is not able to control the corruption happening under his leadership, and we demand a resignation for Govind Gavde because he is not able to do anything in any department. To art and culture sang, you come on jobs, anywhere and everywhere, he has failed. हे जो व्हडलो स्कॅन्डल स्कॅम जावपाकूच शकना. आतां क्लियरली एविडन्स कितें आहा? अनिकेत कोणाचो PA तो? कोणाचो PA तुमी सांगा म्हाका. गोविंद गावडेचो न्हू? आतां कोण तो मिनिस्टर न्हू? सो इज नॉट पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. हाऊ कॅन दे से दॅट देर इज नो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एनीवेअर? हो सरकार जो आसा पळय, हो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हूण आसा, हे सगळ्यांक खबर आसा. आतां तांणी जॉब फेअर काडलेले, जे 10,000 तांणी ते क्लेम दॅट 10,000 एप्लिकंट्स येवन गेल्ले. ते कित्याक काडले? विकपाक. आयज आमचे भुरगे रडटा, तांगेर नोकऱ्यो ना. जेन्ना इलेक्शन जाल्ले फाटीं, तेन्ना आमी दारांनी भोंवले, तेन्ना तांची आवय रडटा आमकां फकत एकूच खातीर, म्हणटा की आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिया. पूण हे जे आसा जाल्यार ते नोकऱ्यो विकपाक भायर सरल्या. कित्या खातीर? आतां जशें आमच्या वायस प्रेसिडेंट सांगलां की टॅग लायन्स लायल्या, तुमी प्रायस लिस्ट लायल्या, मेन्यू कार्ड दवरल्या रे तुमी. मेन्यू कार्ड दवरल्या तुमी जॉब्सा खातीर. कित्या खातीर तुमी विकता? आतां गव्हर्मेंट सेक्टर सोडा, प्रायवेट सेक्टरान रिक्रुटमेंट जाता, तो इंटरनल रिक्रुटमेंट जाता. पळया तुमी कितके गोंयकार आसा आमच्या प्रायवेट सेक्टरान, जे हॉटेलांनी म्हण तूं इंडस्ट्रीन म्हण तूं सगळे भायले. कित्याक आमच्या गोंयकार भुरग्यां कडेन तांक ना? मागीर कित्याक दवरल्या रे तुमी कॉलेजी?
कित्याक शिकयता आमच्या भुरग्यांक मागीर असले LDC जॉब करपाक इंजिनियरींग कॉलेजीस हाडटा तुमी मेगा प्रोजेक्ट हाडटा कित्याक हाडटा तुमी सगळे हे आमच्या भुरग्यांक शिकयतले तुमी तितूनच ते पयशे घेतले आनी मागीर तांकां नोकरी कोण दितलो हे हो म्हजो क्वेश्चन सरकाराशी आसा ते काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी तुम्ही सांगलेले असले की जोपर्यंत हेजी SIT कडे दिना तोपर्यंत आम्ही आझाद मैदानाचे बसतले म्हणून फाल्यां बसपा आमी फाल्यांच्यान तेच चालू करू. सांगला आमी की दीस इज नॉट द फर्स्ट अँड द लास्ट प्रोटेस्ट फाल्यां आमचो मेगा प्रोजेक्ट आसतलो आझाद मैदान इट विल बी लेड बाय मिस्टर अमित पाटकर आमचो GPCC प्रेसिडेंट आझाद आणि मैदान आमी सगळे जाण बरोबर आसतले अँड वील बी फायटींग फॉर द यूथ आणि हो आमचो गोविंद गावडेचो म्हणटा पळय Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.